सांकवाळ पंचायतीन 3 टन वेस्ट डिस्पोजल बायोडायजेस्टर प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ही राज्यातली पहिली पंचायत जय हो प्रकल्प बसयला। हातूंतल्यान 200 युनिट दिसाक तयार जातले। अर्डेक्स गोवा खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नायक। टू कन्सिडरिंग द वेस्ट जनरेटेड इन सांकवाळ पंचायत आमी अशी गरज आशिल्ली की वी हॅव टू सेट अप वेट वेस्ट डिस्पोजल फॅसिलिटीज। पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन नाव टुडे वी आर इनॉग्रेटिंग 3 टन पर डे बायोडायजेस्टर वेरीन 3 टन दिसाक आमी ट्रीट करपाक शकतले। सो कलेक्शन जाले नंतर सायंटिफिकली ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज वी हॅव ऑलरेडी सेट अप। तितूंत भितर पंचायत हॅव स्पेंड नियरली 1 crore 70 lakhs फ्रॉम 14 फायनान्स कमिशन आनी एक बरीशी साधन सुविधा हांगा पंचायतीन उपलब्ध जाल्या। आता आमची जबाबदारी आसा वी हॅव टू रन इट इन अ प्रॉपर मॅनर सो दॅट वी कॅन सॉल्व द इश्यू ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इन द सांकवाळ पंचायत। बेसिकली आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता कसले दुसरे मॅन्युअल बाय प्रोडक्ट जाता। पहिली गोष्ट दिस इज अ हायब्रीड टेक्नॉलॉजी व्हॉट वी हॅव गॉट फॉर सांकवाळ पंचायत। टू टेल यू दिस इज द फर्स्ट पंचायत इन गोवा अंडर लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत सर मोविन गुदिनो। म्हाका दिसता एक असो एक हें आशिल्लें की आमी एक बरी टेक्नॉलॉजी गोंयान खंय तरी घालपाक जाय आनी सांकवाळ पंचायत इज द फर्स्ट इन गोवा टू सेट अप दीस फॅसिलिटीज। आता 3 टन एवरी डे आमी जनरेट करतात तो आमी ट्रीट करतले आनी तो ट्रीट जाता तेजेर आमी खंय तरी गॅस जो आसा तो जनरेट करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता। तितूंत भितर आतां आमी जशें डिस्कस केलां तशें 200 युनिट दिसाक जनरेट जातले। 200 युनिटांतल्यान तर आमी विचार करतले 25 युनिट आमी प्लांटाक यूज करतात। उरलेले आमच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिवं येता प्लस आमच्यांनी पयशे तेजेर आमकां ऑन ग्रीड घातले जाल्यार मेळटले। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता एट द सेम टायम वी जनरेट मॅन्युअर। जो मॅन्युअर जो आसा पळय न्ही तो मॅन्युअर दिसाक म्हाका दिसता म्हयन्याक 9 टन 9000 किलो मॅन्युअर जातलो। तो आमच्यांनी विकपाकूय मेळटलो किंवा कोणाकूय जाय दिवपाकूय मेळटलो। सो दीस इज सम गूड इनिशिएटीव टेकन बाय विलेज पंचायत। आय कॉंग्रेच्युलेट ऑल माय मेंबर्स की 11 मेंबर बरोबर रावन काम जाल्लें आसा। दीस इज व्हेरी गूड मूव आनी अशेंच म्हाका दिसता मार्मुगांव तालुक्यान अदर पंचायत ऑल्सो डुईंग आनी वी वील बी इन फ्यू इयर्स वी वील बी लायक फ्री फ्रॉम वी वील ट्राय टू बी फ्री फ्रॉम वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तेंचें अभिनंदन करूंक सोदतां सांकवाळ पंचायतीचें की आयज खऱ्यांनी एक व्हडलो बरो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घडून हाडलेलो आसा आनी हेच्या फाटल्यान आसा आमचे पंचायत मंत्री बाब श्री मोविन गुदिनो। कित्याक ही इज अ पर्सन विथ सिंपल लिवींग एंड हाय थिंकींग। तेचे सदांच मोविन गुदिनो म्हटल्यार डेव्हलपमेंट आनी सदांच तेचे एक विचार आसा की विथ हाय टेक्नॉलॉजी कितेंय आसत जाल्यार आमी ते लोकां भितरले प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व करपाचे। सो दीस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट आनी आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट आमचो BDO प्रसिद्ध नायक। ही इज ऑल्सो व्हेरी डायनॅमीक BDO। along with him our dynamic sarpanch is there Girish Pille and along with him our dynamic panchayat minister is there. So म्हाकाय बरें दिसता की this is happening in my सांकवाळ जिल्हा पंचायत constituency. So I am also very grateful because the पंचायत आणि आताच आमच्या व्हिडिओत सांगला त्याप्रमाणे अख्ख्या गोंयान खंयच्याच पंचायतीन अशा पद्धतीचे प्लांट जावना जातले बट फर्स्ट जे झालेले आसा ते सांकवाळ पंचायतीन झालेले आसा। जे प्लांट जाला वी आर द फर्स्ट पंचायत इन गोवा असले एक प्लांट घडून हाडलेले आहा। ताका लागून आमचे बाकी 11 जे पंच मेंबर्स आमचे BDO सर आनी आमचे सेक्रेटरी बाकी सगळ्यांनी ते इनिशिएटीव घेवन जे हांगा जे प्लांट हाडला मीन्स अराउंड समथिंग 1 crore 75 lakhs फ्रॉम 14 फायनान्स वी स्पेंट ऑन दिस टू सेट अप अ प्लांट लायक दिस बिकॉज सांकवाळ पंचायत पळोवपाक गेल्यार हिंगा चडशे गार्बेज म्हळ्यार लॉट्स ऑफ गार्बेज वेरी इट वॉज अ वेरी बीग इशू इन सांकवाळ पंचायत रिगार्डींग गार्बेज इशू आनी आयज आमकां दिसता की हे व्हडले एक इशू जे सांकवाळ पंचायतीन आशिल्ले सगळे मेंबर सगळे एकठांय जावन हे जे प्लांट हिंगा आमी केले आनी आमचे मोविन सराचे सुद्दां एज अ पंचायत मिनिस्टर त्यांनी भरपूर इनिशिएटीव घेतला की गार्बेज वॉन्टेड टू टॅकल द गार्बेज इशू सिरियसनेस घेतले आनी सगळे पंचायतीन चडशे पंचायतीन त्यांनी हे सगळे इच एंड एवरी पंचायत मुरमुगांव तालुका त्यांनी ते इनिशिएटीव सगळे सरपंचाक आसूं पंच मेंबर सगळे घेवन चडशे आमचे BDO सर सगळे वांगडा जावन की तांकां एक मेन इशू गार्बेज इशू सॉल्व करपाचे आशिल्ले त्यांनी सगळे पंचायतीन हे केल्ले पण वी आर द फर्स्ट पंचायत हू इज डुईंग सच अ बीग प्रोजेक्ट। आय एम वन्स अगेन थँकफूल टू आवर BDO सर एज वेल एज मोविन सर हू हॅज सपोर्टेड अस डुईंग दीस प्रोजेक्ट। आता एक व्हडले एक इशू आता जे गार्बेज आमचे सॉल्व जावपाचे जातले आनी गार्बेज आय एम टेलिंग वन्स अगेन की हे जे गार्बेज इशू सांकवाळ पंचायतीन अशें बेगीन आमी क्लियर जावपाची प्रोसेस आनी आमी दिसता की आमचे नेक्स्ट टेन्युअर आता मे आनी आमचे रियल इलेक्शन जावपाचे की तेजे पयलीं हे सगळे अप टू डेट आतां फकत इनॉग्रेशन जाल्लें म्हळ्यार आतां रन करपाक सुद्दां ते जेन्ना स्टार्टींग रन जातले तेन्ना आमकां कळटलें कशें प्रोसिजर आसा एंड हाव इट शूड बी मेंटेन।